हायकोर्टाची नवी बिल्डिंग 2018 म्हणल्यार जातली. प्रोजेक्ट 7 वर्सां उगळा. पणजेची सगळी कोर्टां थंय वतली म्हूण कायदो मंत्री फ्रांसीस उलयला. सरकार पाट्यार स्पेसीस बिल्डिंगेंतल्या कोर्टाचेर भाड्याक वर्साक 5 कोटी कड्डिता. बिल्डिंग रेजिडेन्शियल, थंय कोर्ट कशें चलता काय म्हूण आलेक्सान प्रस्न काडिल्लो. काब्राल म्हणटा भाड्याच्या बिल्डिंगांनी कोर्ट चलोवचे परस कोर्टाची बिल्डिंग कित्याक बांदिनात. ताचेर मदींच उबो रावन पर्रीकारान रिणाचे जुराची गणितां सांगली. स्पीकर सर, म्हाका एकूच विचारपाक जाय, हायकोर्ट वीच वॉज देयर, वीच वॉज प्रॉमिस्ड इन 2015 फॉर कंप्लीशन, अजूनही काम चालू जावना. स्पीकर सर, आय वूड लायक ऑनरेबल मिनिस्टर टू टेल मी रिगार्डिंग दॅट. 2015 कंप्लीट जावंक नासलें तें सुरू जावपाकूच उरलें आनी हे मॅटर हायकोर्ट मॉनिटर करता. पूण आतां आमी हायकोर्टाक सांगलां की 2018 आमी कंप्लीट करतले म्हणून ते कांय कारणा खातीर ते उरलें काम फाटीं. एक कारण म्हणजे ते 120 कोटीचो प्रोजेक्ट, ते फावो ते फंड्स सरकाराक गावनासले ते. Speaker sir, from the answers what I have got, there are so many other courts, district sessions courts, North Goa, administrative tribunals, so many courts which are paying rent of various rents. Speaker sir, my only request to Honorable Minister, and I want to ask him clearly, that is there provisions to take all these courts into a proper building in the future? The money spent is lots, and we can always construct these courts, whether it is the Mapsa court, whether it's the Penjim court, all these courts, whether there's a provision in the future, near future, to construct all these courts so that once and for all they have a place and secondly that rent what we pay is too much. आनी 2-3 वर्सां त्रास काडपा जाय आनी जंय मागीर आमी तेच काम करतात, म्हणजे आमचे स्वताचे कोर्ट बांदतात. मडगांव एक प्रपोजल आहा, म्हाका म्हापशांय जातलो एक. पूण हालींच्या काळान कोर्ट इतके तयार जाल्यात, नवे नवे कोर्ट म्हणटकूच ते सगळे कडेन एकठांय हाडपाक ते कठीण जाता आनी चड करून आमकां भाड्याचेच प्रिमायसीस वापरचे पडटात. इतली रेंट तुम्ही फारीक केला 5 crore ऑलमोस्ट पर इयर, दॅट इज ऑलमोस्ट 5 crores per year. आता ऑलमोस्ट 7 years the building is not complete. The building which was supposed to get, you have spent 5-7 almost 35 lakhs of rupees, 35 crores of rupees, almost 37 crores of rupees, 7 years. 150 crores चे इंटरेस्ट येता जवळजवळ दर वर्साक 15 कोटी. 4 कोटी समजा 3-4 कोटी रुपया. All 5 crores are not spent for court. Court part component of it is about 3.5 crores. 3.5 crores versus 150 crores investment. Interest wise 3.5 crores is much less. 3.5 crores and 20 वर्षा वापरले म्हणून मल्टिप्लाय केलो म्हणून कितें जालें. एवरी इयर इफ यू कंस्ट्रक्ट 120 crores or 150 crores worth building, you will have to pay interest of 9%, 8 to 9%. What I am trying to say, this exaggerated figures, this is wasteful expenditure of public money. Somewhere this has to go down. हांव म्हणटा लोकांच्यो केश्यो थिंगाच उरता, स्टाफ ना, हे ना जावन हांव म्हणटा कितें जुईस धाडची ना जाल्यार तुमी इन्क्वायर करपाक जायना. अन्य मंत्र्यांनी तुमकां सांगलें न्ही ज्युडिशियरी ते भरू शकनात म्हणून. आमकां स्वताचो पावर इंटरफियर जावपाक ना. फाटलीं 5-6 वर्सां जालीं आयडीसींतले ST, SC, OBCचे 100 वयर पोस्ट भरनासतना तशे आसात आनी सरकार थंय कोंत्रादाचेर दर वर्साक लोकांक घेवन वेळ मारून व्हरता म्हणून रवीन प्रस्न काडलो. मंत्री पर्रीकार म्हणटा कित्याक भरूंक ना पळोवचें पडटलें. मात फुडल्या 4 म्हयने भितर रिक्रुटमेंटाची नवी पॉलिसी करून कॉन्ट्रॅक्च्युअल नोकर भरती पुराय बंद करतले म्हणून पर्रीकार उलयला. आयडीसीक 123 जागे आसात वेकंट आनी हे हितूंचे हे OBC, ST, SC खातीर तितूंचे 98 लॅफ्ट जाले. हे लॅफ्ट जावपा रिजन कितें? 5 वर्सां भितर पोस्ट वेकंट जालो भरचो पडटा, तो भरून ना म्हणून ते लॅप्स जाले. हेका हे लॅप्स करपाक रिस्पॉन्सिबल कोण? चौकशी करची पडटली कित्या खातीर. चौकशी तूं जाण जावपाक जाय, उत्तर दिता तेन्ना तूं जाण जावपाक जाय. लॅप्स जावपाक कित्याक तूं चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तूं सगळें जाण जावपाक जाय. इतले पोस्ट 98 पोस्ट
98 पोस्ट न्हय, टोटल 123 आहा. 130 कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. तातले भितर 83 पोस्ट आहा ते सेक्युरिटी पोस्ट आहा आनी एसिस्टंट 22 पोस्ट आहा. ते त्या जाग्यार मनीस आसा. सरकारान विधानसभेन जाहीर केल्लें आहा की कॉन्ट्रॅक्टाच्या संदर्भान आमी एक पॉलिसी डिसिजन 4 म्हयन्या भितर घेतले. सो ऑनरेबल मेंबरान 4 म्हयन्या पर्यंत कळ काडची. सरकाराचे आरोप आसा कित्याक ओबीसी एसटी एसी तुम्ही घेवचे पडटा म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतात. कॉन्ट्रॅक्टांनी आमी पॉलिसी फॉलो करता रिजर्वेशन. स्पीकर सर, आनी दुसरें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर एज फार एज पॉसिबल सरकार घेवचें ना. इट वील बी रेग्युलर पोस्ट. मेनी ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पीपल वील बी रेग्युलरायज एज पर द रोस्टर. ती एक अडचण आसा. समजा रोस्टरा प्रमाणे संख्या जर तूं ओबीसी किंवा नासत, बहुतेक करून ओबीसी आसता, एससी एसटीक एकदां प्रॉब्लेम जाता. तो आमी रेग्युलरायज तितले हे धरून इनपूट करून आमी रेग्युलरायज करतले. पावसाळी अधिवेशन गोवा फॉरवर्डा खातीर सक्सेसफूल. टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा आपल्या पार्टीन दिल्ली म्हत्वाची उतरां अधिवेशनात पाळ्ळीं. सरकारान कूळ कायदो दुरुस्ती विधेयक आनी माडाक स्टेट ट्री करपाचें उतर पाळ्ळें म्हूण विजयान मिडिया मुखार क्रेडीट घेतलां. सोमार अधिवेशन सोंपले उपरांत गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आमदार मिडिया मुखार आयले. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आनी आमी तिनूय आमदार आमकां पयले सुवातेर खोश भोगतात की जें कितें आमी उलयल्लें तें आमी इम्प्लिमेंट केल्लें आहा. माड हें स्टेट ट्री म्हणून सरकारान ताजेर कायद्यान दुरुस्ती हाडून केल्लें आहा. वी आर अ पार्टी वीच हॅज प्रोवन दॅट वी हॅव वॉक द टॉक. बहुजन समाजाचो डिमांड आशिल्लो की कूळ मुणकार कायद्यान एमेंडमेंट हाडूंक जाय आनी पयलींचें सिच्युएशन जें आशिल्लें हें कोर्टान वचपाक तेंय रिवर्ट जावंक जाय. सरकारान तेंय केल्लें आहा. हो आमचे मॅनिफेस्टोचो एक भाग आशिल्लो. रिवर नॅशनलायजेशन, इफ यू रिकॉल, at that time river nationalization was only for there was a MOU between the Inland Waterways Authority of India and the MPT. The captain of ports was never part of this. It is after our common minimum program that a tripartite agreement has come into being, with the captain of ports being the guardian of the Goan interests. All permissions will be local for anything on the riverine areas, which was a fear that was always there. Nationalizationaचे कितें dredging करता ताका opposition कोणाचेच ना. So now if that is protected, why you don't want? You want the channel to be clear also, and you don't have the money for it. So if the central government puts the money, there's nothing wrong with it. So there's no U-turn in this. We are clear because of us the third tripartite agreement is coming to be, and permissions are local. Give a break.